एक दोन प्रकारच्यो बातम्या आयल्यात म्हाका सारकें अजून कन्फर्म ना, पण एक बातमी अशी आसली की वास्को शहराचे 100 वर्सां अशें म्हणून आयिल्लें. म्हजें वास्को शहराची 100 वर्सां जर पूर्ण करपाक आनी ताचें सेलिब्रेशन करता जाल्यार तें पूर्णपणे चुकीचें आसा. वास्को शहराचें 100 वर्सां हें वास्को नांवूच हें म्हणून तें गुलामगिरीचें प्रतीक आसा. त्या नांवाचेर केन्ना ना केन्ना तरी आमकां फेरविचार करपाकय जाय. त्यामुळे वास्को शहराची सेलिब्रेशन 100 वर्सां सेंटेनरी हें चुकीचें आसा. दुसरें एक म्हाजे माहिती आसा ती अशी आनी की मुरगांव नगरपालिका जी आसा त्या नगरपालिकेक 100 वर्सां पूर्ण जालीं. 1919 ही काम्रद मुर्मुगांव म्हणून जे प्रस्थापीत केल्ली स्थापीत केल्ली ताका ह्या वर्सा 100 वर्सां पूर्ण जातात. हें सेलिब्रेशन करपाक हरकत ना, करपाक जाय. 100 वर्सां पूर्ण जालीं, 100 वर्सांचो आढावो म्युन्सिपाल्टीन कामाच्या दृश्टीन विकासाच्या दृश्टीन लोकां खातीर कितें केलें हाचो आढावो घेवपाक जाय आनी फुडें कितें करपाक जाय ताचे बद्दलूय तांच्यांनी म्हाका दिसता एक आपलो आराखडो एक मास्टर प्लॅन कसो वास्को शहरा खातीर ह्या कितें तरी करपाक जाय. मुरगांव तालुक्या पर्यंत खरें म्हणजे ताजो विस्तार आसलो. आतां तो मातसो कमी जाला. आतां सडा बी हांगासर हेवटेन ह्या पर्यंत अजुनूय खरें म्हणजे ह्या शहराचे मुरगांव नगरपालिका जी आसा ती मुरगांव नगरपालिकेचो विस्तार करून ह्या वर्सा 100व्या वर्सा जर हें एक कॉर्पोरेशन जाता, महानगरपालिका जाता जाल्यारय ताचो विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कारण दिसान दीस हाजी लोकसंख्या वाडत आसा. त्या दृश्टीन नगरपालिकेचे आमच्या जे सगळे नगरसेवक आसात, अधिकारी आसात हांच्यांनी एकत्र बसून हांगासरल्या कांय प्रमुख नागरिकांक एकत्र घेवन ह्या दृश्टीन कितें 4 गोश्टी हांगा करपाक जाय, करपाची गरज आसा. बरा की मुरमुगांव कावन्सील जी आसा ही सेंटेनरी इयर ह्या वर्सा करपाची आसा. हेच्या खातीर आमचो क्लियर कट निशेध आसा, कित्याक हो जो 8 दिसाचो जो फंक्शन आहा आनी तेच्यार कोट्यांनी रुपया म्युन्सिपाल्टी जी सुडा कडल्यान घेवन मोडपाची आहा. तर हे पयशे म्युन्सिपाल्टीन एक तर आपलो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा त्याच्यार मोडपाचे, किंवा जो डोर टू डोर कलेक्शन आहा जेन्ना लोकां कडल्यान जे पयशे घेतात म्युन्सिपाल्टी, सो म्हाका दिसता हे जे जी सुडा कडल्यान जे फंड्स येतले हे म्हाका दिसता इन्स्टेड ऑफ मेकिंग अ बीग फंक्शन हे लोकांक असले कितें तरी बेनिफीट दिवपाचे, किंवा तेंचो एटलीस्ट जो वर्साचो टॅक्स जो कलेक्ट करता तो तरी एटलीस्ट सेंटेनरी इयर म्हणून वे ऑफ करपाचो. सेलिब्रेशन म्हणल्यार आमी 100 इयर्स म्युन्सिपाल्टीन कंप्लीट केल्ले आसा इन एसोसिएशन वीथ जी सुडा. आनी सुडा आमी आतां ह्या 15 दिसां भितर जायतो प्रोग्राम करपाचे आसा. चड करून 9th आनी 10th आमचो एक मोठो प्रोग्राम आसतलो हांगा म्युन्सिपाल्टीचेर. मुखार सगळ्या वास्कोच्या सिटीजनांनी तातूंत भितर भाग घेवचो आनी तेजी मजा घेवची. ही कामरा म्हळ्यार म्युन्सिपाल्टीक 100 वर्सां जाता म्हणून आमी म्युन्सिपाल्टीन हें ऑर्गनायज एक ह्या फूल टोटल इयराक आमी सेलिब्रेट करपाची चिंतला. आनीक ह्या 15 दिसां भितर आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांचे खातीर आमी लायव्ह कावंटर्स घालतले हांगा. बिसायड दॅट आमी हे आतां स्वच्छ भारत जे मिशन आमचें चालू आसा की लोकांक अवेरनेस दितले की गार्बेज जी आसा ही लोकांनी भायर उडोवपाची ना. आमचे डोर टू डोर कलेक्शना खातीर आमचे लेबर वर्कर्स वता तांच्या हातीन दिवची आनी सेग्रिगेटेड दिवची. हे म्हाजें तुमकां सिन्सियर रिक्वेस्ट सगळ्या वास्कोच्या सिटीजना खातीर.